परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्षाच्या चलयेच्या स्कूल बसीत विनयभंग झाल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली। या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी दुबावित आरोपी अल्ला बक्श सय्यदाबादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्षाच्या दादल्याक अटक केली। ते उपरांत घर खाली करपा खातीर सुकूर पंचायतीन दुबाविताक नोटीस काडिल्ली। हे सगळे जाले उपरांत आता निमणे शिक्षण खात्याक जाग आयल्या। राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण बालरथ, स्कूल बशी आणि व्हॅन ड्रायव्हरांचे सक्तीन पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे असे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांनी सरकारी अनुदानित आणि बिगर अनुदानित शाळांच्या सगळ्या मुखेल्यांक दिल्यात। फाटल्या आठवड्यान परवरी हांगासर एका सान चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्या उपरांत आता खंय तरी शिक्षण खात्याक आता जाग येयल्याची आमकां दिश्टी पडटा। राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शना खाला सध्या जे आसा ते आता निर्देश काडलेले आसा। जे बालरथ आसतली किंवा म्हणजे भुरग्यांक जे पावोवपाक स्कूल बस आसतली किंवा तेच बरोबर व्हॅन जे व्हॅन चलोवपी जे ड्रायव्हर आसतले तांचे खातीर खंय तरी आता पुलिसांक जे आसा ते व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन बेगिनात बेगीन करचे ड्रायव्हर्सांचे असो जो निर्देश जो आसा तो सध्या आता शिक्षण खात्यान जो आसा तो काडलेलो आसा। जाल्यार बेगिनाच बेगीन पुलीस व्हेरिफिकेशन ह्या ड्रायव्हर्सांचे जावपाक जाय असो जो आदेश जो आसा तो सध्या शिक्षण खात्यान काडलेलो आसा। जाल्यार हाचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय, कारण म्हटल्यार फाटल्याच विकान जर आमी पळयलें जाल्यार खंय तरी एका सान चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे आमकां कळटा। जाल्यार पुलिसांनी बेगिनाच बेगीन ह्या म्हणजे बालरथ आसतले किंवा बस प्रायवेट बसीन जे भुरग्यांक पावयतात तांचे ड्रायव्हर आसतले किंवा व्हॅन चलोवपी जे ड्रायव्हर आसा तांचे जे आसा ते व्हेरिफिकेशन जाल्लेले आसा काय ना हाचेर पुलिसांनी लक्ष दिवपाक जाय आनी जावंक ना जाल्यार ते बेगिनाच बेगीन करपाचे जे आसा ते निर्देश सध्या काडलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।